किरलपाल दाबाळ पंचायतीत घरपट्टी घोटाळो जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। घरपट्टी भरिल्ल्या लोकांक बनावटी पावत्यो दिल्यात आनी ताचेर पंचायतीच्या स्टॅम्पाचो गैरवापर केला। सरपंचान मागिल्ल्या आरटीआयत हो सगळो घोटाळो जो आसा तो उक्ताडार आयलो। कमीत कमी फाटली 10 वर्सां हे चालू आसा म्हणून सरपंच दामोदर बांदेकराचो अदमास आसा। सरपंच आता हे सगळ्याची म्हायती व्हिडिओक दितलो। देशा सयत गोंयानूय नवे कोविड दुयेंती मेळपाचे प्रमाण वाडत आसा। हे प्रमाण आटोक्यांत हाडपा खातीर बुधवारा केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हाणें सगळ्या राज्यांचे भलायकी मंत्री आनी सचिव हांच्या वांगडा व्हर्च्युअल बसका घेतली। ह्या वेळार सगळ्या राज्यांक जागृत रावपाची सुचोवणी दिल्या। लोकांनी भिवपाची गरज ना, पूण सगळ्यांनी जतनाय घेवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां। मजगतीं परतून फेस मास्क घालपाच्या संबंधी विचारले जाल्यार सध्या तरी गरज नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। आरजी वतीन उत्तरेत मनोज परब जाल्यार दक्षिण गोंयांत रुबर्ट पेरेरा लोकसभा वेंचणूक लढयतले अशी माहिती आरजीचे मुखेली मनोज परबान दिल्या। आरजीन लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक मंगळारच्यान सुरवात केली। म्हापशेच्या अस्तेत सभेत दोनूय जाग्यांचेर आरजीक वेंचून दिवपाचे सुप्रिमो मनोज परबाचे गोंयकारांक आव्हान आसा। म्हापशा जाल्ल्या सभेत दक्षिण तशेंच उत्तरेत लेगीत आरजीक वेंचून दिवयात अशें म्हणून सुप्रिमो मनोज परब हाणें गोंयकारांक आवाहन दिलेलें आसा। म्हादय प्रश्नाचेर कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ली वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। म्हादय न्हंयचेर कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक मान्यताय मेळ्ळ्या। पर्यावरण दाखलो मेळ्ळे उपरांत काम सुरू करप शक्य जातलें। केंद्र सरकारान प्रकल्पाक पर्यावरण दाखलो दिवचो अशी मागणी ह्या वेळार कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक केल्या। मोपा विमानतळाचेर भांगराच्या तस्करेची प्रकरणां वाडपाक लागल्यात। मंगळाराक अशाच एका धडक कारवायेंत आबुधाबींतल्यान तस्करी करून गोंयांत हाडिल्ले सुमार 2.22 कोटी मोलाचे भांगर जप्त केले। DRIन केल्ल्या ह्या कारवायेंत 2 जाणांक अटक केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। म्हापशा एका चोरान अजापीत करपी कर्तूब केल्ल्याचे उक्ताडार आयले।
म्हापशा बाजारांतली 4 दुकानां फोडून चोर दुकानांतूच न्हिदलो आनी सकाळीं जेन्ना दुकान उगडलें तेन्ना एका कामगाराक तो सांपडलो तेन्ना दुबावीत चंदन हरिहर दास ह्या चोराक पुलिसांच्या ताब्यांत केलो. ही घडणूक म्हापशा घडली. ताणें 4 दुकानां फोडली. 4 दुकानांतलो ताणें मालवाज फारेलो खरो, पूण ताका झेम लागिल्ल्यान तो एका दुकानांतूच न्हिदलो. जेन्ना सकाळीं दुकान उगडें केलें तेन्ना एका कामगाराक हो चोर सामान लुटून न्हिदिल्ल्याचो दिश्टी पडलो. ह्या चोराचें नांव चंदन हरिहर दास अशें आसा. ह्या चोराक पुलिसांच्या ताब्यांत दिलो. रेवणच्या कावरे पिर्ला ह्या वाठारांतली सुमार 10 लाख स्क्वेअर मिटर सुवात IIT खातीर थारयला. ह्या सुवातीची पळोवणी करून केंद्रीय समितीन हीच सुवात निश्चित करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती थळावो आमदार सुभाष फळदेसायान दिली. देखून सरकार फुडल्या एका म्हयन्या भितून ही सुवात ताब्यांत घेवन IITच्या कामाक सुरवात करतली अशेंय सुभाष फळदेसायान सांगलें. रेवणची कावरे पिर्ला ह्या वाठारांतली सुमार 10 लाख स्क्वेअर मिटर सुवात IIT खातीर थारयल्या आनी ह्या सुवातीची पळोवणी करून केंद्रीय समितीन हीच सुवात निश्चित करपाचो निर्णय घेतला. मिचेल स्टार्क आणि पॅट कमिन्स ह्या ऑस्ट्रेलियेच्या फास्ट बॉलरांक इंडियन प्रीमियर लीगाच्या लघुपावणेत दरेकी 34.75 कोटी आणि 20.50 कोटी रुपयाच्या विक्रमी बोली लागल्यो. मिचेल स्टार्काक कोलकाता नायट रायडर्स जाल्यार सनरायझर्स हैदराबाद पॅट कमिन्साक विकतो घेतलो. हर्षल पटेल हे पावणेत म्हारग भारतीय खेळगडो थारलो. ताका पंजाब किंग्सान 11.75 कोटी रुपयांत विकतो घेतला. 34 वर्सां पिरायेचो स्टार्क 8 वर्सां उपरांत IPLांत परत खेळटलो. दुबय जाल्ले लघुपावणेत आतां मेरेन 21 खेळगड्यांक विकते घेतला. तातूंत 14 विदेशी आनी 7 भारतीय खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पार्टी हॉल नायट क्लबांच्या भायर येरादारी पुलीस तैनात करपाक जाय. जे नायट क्लबांतल्या रातच्या वेळार भायर सरतात तांची आल्कोमिटरा वरवीं तपासणी करप गरजेचें आसता. अशा प्रकारची यंत्रणा मुंबय आनी हेर राज्यांनी पळोवपाक मेळटा अशें कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगलें. जे लोक पार्टी करून पार्टी हॉलाच्या भायर किंवा नायट क्लबांच्या भायर येतात थंय भायर येरादारी पुलीस तैनात करपाक जाय. तशेंच भायर आयल्या उपरांत तांकां आल्कोमिटरा वरवीं तांच्यांनी आल्कोहोल कंज्यूम केला आनी गाडी चलोवपाक भायर सरता जाल्यार तांची तपासणी करप सक्तीचें आसा, गरजेचें आसा. अशा प्रकरणाची जी यंत्रणा आसता ती मुंबय आनी हेर राज्यांनी आमकां पळोवपाक मेळटा अशें कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगलें. कुडचडेच्या नव्या भलायकी केंद्राचे उक्तावण जे आशिल्ले ते 19 डिसेंबराक जावपाचे आशिल्ले, मात ती तारीख जावन गेल्ल्यान उक्तावणाचो पत्तो ना. 3 वर्सां आदीं उबारिल्ल्या ह्या इमारतीचें बांदकाम आजून मेरेन पुराय जाल्लें ना. केंद्रांतल्या वस्तूंची देखरेख तर सोडूनच दियात, नितळसाण लेगीत राबयल्ली ना. ह्या सगळ्या निश्काळजीपणाक लागून आमदार काब्रालान कॉन्ट्रॅक्टराचेर बरोच फोग काडलो.
बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. दिवचलच्या पोरण्या मार्केट संकुल इमारतीचो स्लॅब परत कोसळपाक लागला. देखून ह्या इमारतींतले दुकानदार आणि गिरायकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. फाटल्या 2 दिसांच्यान इमारतीच्या स्लॅबाचे कोपचे पडपाक लागल्यात. एक तरणाटी ह्या घडणुकेंतल्यान वाटावली. ही इमारत 40 वर्सां पयलींची आसा. बोमाच्या राष्ट्रीय महामार्गावयल्या झाडांच्या सर्वेक्षणाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो. सरकारी कामात आडखळ हाडटा म्हणून पुलिशेन कांय लोकांक ताब्यात घेतले. फाटल्या 1 वर्सा सावन भोमकार नियोजीत रस्त्याक विरोध करीत आसात. पूण सरकार आपल्या निर्णयाचेर ठाम आशिल्ल्यान भोमकारूय आपले मागणेचेर ठाम आसात. बुधवारा झाडांच्या सर्वेक्षणा वेळार भोमकारांनी सरकार विरोधात घोशणा दीत हे काम आडोवपाचो यत्न केलो. दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीची सर्वसाधारण बसका जिल्हा पंचायत कार्यालयात जाली. दक्षिण गोंयांत वाडपी कोयराची समस्या सुटावी करपा विशीं तशेंच कांय अभिनंदन थाराव मंजूर केल्ल्याचे दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकर हाणें सांगलें.
घरच्या घरा भाजी उपलब्ध जावची ह्या हेतान वेदांता ग्रुपान भाजी लागवडीचेर एक विशेष प्रकल्प हातांत घेतला. पुण्याच्या वनराई फाउंडेशनाच्या आदारान सुरू केल्लो हो प्रकल्प दिवचल सयत कुशीकच्या खाण पिडेस्त वाठारांत चालीक लायतले. बुधवारा दिवचल पालिके कडेन आयोजीत कार्यावळीत ह्या प्रकल्पाचो शुभारंभ जालो. ह्या प्रकल्पा खाला वर्टिकल किचन आनी फर्म गार्डन करपाची येवजण आसा. घरच्या घरा भाजी मेळटनाच बायलांक सक्षम जावपाक मजत जातली असो ह्या येवजणेचो हेत आसा. सनबर्नांतल्या आवाजाच्या प्रदुशणा विशींच्यो कृती आराखडो सरकार बेरेस्तारा उच्च न्यायालयांत सादर करतले. इतले मजगतीं वागातोर वाठारांत रावपी कांय जाणांक ऑटिझम दुयेंत आशिल्ल्यान तांणी ह्या विशीं न्यायालयांत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. ह्या विशीं सुनावणी जातली. याचिकादार डेस्मंड मेंडीस हाका सुनावण्या पयलीं सुचोवणी मांडपाक सांगिल्ली आसा. देशभरात कोरोना केशी वाडपाक लागल्यात. ताका लागून लोकांनी अजिबात भिवपाची गरज ना. जिल्लो हॉस्पिटलांनी फ्लू क्लिनीक सुरू करतले आनी केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण काम करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. देशभरात वाडपी कोरोनाच्यो केशी लक्षांत घेवन बुधवारा केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हाणें व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं बसका घेतिल्ली. ही बसका जाल्या उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन कांय निर्देश दिले. पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां गोंयाचेर शेक गाजयलो. मात गोंयकारांक पोर्तुगीज पासपोर्ट करपाची संद दिल्ल्या खातीर आयज 50% गोंयकार घराब्यांचें पोट भरता अशें स्पश्ट मत आदलो मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांवान मांडलें. पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां पयलीं गोंयाचेर शेक गाजयलो खरो, पूण वताना एक बरें काम केलें आनी तें म्हटल्यार गोंयकारांक पोर्तुगीज पासपोर्ट करपाची मेकळीक दिली. जाका लागून आयज गोंयकार कश्ट करून आपलें घर सांबाळटात अशें चर्चिल आलेमांवाचें म्हणणें. जर पासपोर्ट करूंक नाशिल्ले जाल्यार गोंयच्या सरकाराक इतल्या गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाक जमपाच्यो नाशिल्ल्यो अशें चर्चिल आलेमांवान उलोवप केलें. मडगांवच्या रिंग रोडाच्या डिमार्केशनाक सुरवात जाल्या. हांगाच्या गाडेकारांक दुसरे कडेन जागो दिला, पूण कांय गाडेकार आजुनूय थंयच आसात. तांचें अतिक्रमण काडपाक सुरवात जातली अशें आमदार दिगंबर कामतीन मडगांव पालिकेक तसो आदेश दिलेलो आसा.
कोंकणीचे नामनेचे लेखक आणि गोंय विद्यापीठान कोंकणी विभागात सहाय्यक प्राध्यापक पदाचेर आशिल्ले डॉक्टर प्रकाश पर्येकार हांकां वर्सल कथा संग्रहाक साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जालो. आदी तांकां बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाल्लो. म्हादयच्या उदका वयल्यान गोंय परत एक फावट तापपाक लागला. म्हादय वळोवपाचो प्रकल्प बेगीनूच चालीक लागचो म्हणून कर्नाटक सरकार हातपाय मारीत आसा आनी गोंयचे सरकार सुशेगाद आसा असो आरोप विरोधकांनी सरकाराचेर केला. म्हादयचें उदक घुंवडावन व्हरपी कळसा बंडुरा प्रकल्प तयार आसा. ताचे एस्टिमेट आनी टेंडर लेगीत तयार आसा, पूण पर्यावरण मान्यताय नाशिल्ल्या कारणान तांकां आडमेळी येता. केंद्रान बेगीनूच ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवची अशी मागणी प्रधानमंत्र्या कडेन केला अशें कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान सांगलें. पेडणेच्या गिरकर वाड्या वयली 51 बेकायदेशीर वेवसायीक बांदकामां सील करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान हरमल पंचायत आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दिला. ह्या विशींचो अहवाल 12 जानेवारी मेरेन सादर करपाचो निर्देशूय कोर्टान दिलेलो आसा. दाबोळे माटवे वाठारांत पेट्रोलियम घटकांनी थळाव्यो बांयो नालो दूशीत करपाक जापसालदार ठरिल्ल्या जुवारी इंडियन ऑयल अदानी वेंचर लिमिटेड ह्या कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी करपी पत्र आपणे प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयाक तशेंच पेट्रोलियम मंत्रालयाक बरयला. फुडल्या 2 दिसांत कंपनी आड न्यायालयांत याचिका लेगीत दाखल करतली अशी माहिती थळावी पंच नीलम नायकान दिल्या. 25 दीस जाले तरी लेगीत कंपनीक हो प्रश्न सुटावो करपाक जमिल्लो ना म्हणून तिणें तिडक उक्तायल्या. केरळात कोरोनाचो नवीन प्रकार दिसून येतकीच केंद्रान कांय राज्यांक सादूरतायेचो इशारो दिला. देशांत कोरोनाचे सद्याक 142 एक्टीव दुयेंती आसात. एका केरळांतूच कोरोनाचे वट्ट 115 दुयेंती आसात. उपरांत कर्नाटकांत 10, महाराष्ट्रांत 9, पाँडिचेरीत 7, झारखंड आनी गुजरातांत दर एकी 2, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब आनी तामिळनाडूत दर एकी 1 कोरोनाचो दुयेंती आसा.
पर्रा हे पर्यटन थळ हो गांव सैमान नटिल्लो उरचो तसोच नितळ उरचो ह्या हेतान पर्रा वाठारांतल्या लोकांनी एकठांय येवन पर्रा वाठाराची नितळसाण तशेंच रस्त्या कुशीकच्या फुटपाथा कुशीकची राखणी वणत रंगोवपाचें बरें काम केलें. गोंय मुक्ती दिसाच्या फाटभुंयेर पर्रा पंचायतीन हो उपक्रम घडोवन हाडिल्लो. पर्राच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन हे राखणे ओंटी ज्यो आसा त्यो रंगोवपाचो हो उपक्रम राबयलो. 19 डिसेंबर गोंय मुक्ती दिसाच्या फाटभुंयेर पर्रा पंचायतीन हो उपक्रम राबयल्लो आनी थंयच्यो राखण्यो ओंटी ज्यो आसा त्यो रंगोवन सोबीत सुंदर केल्यो. गोंयची सर्वांगीण उदरगत करपाची मोख सरकाराची आसा. आझादीच्या अमृत काळात महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या 4 गजालींचेर काम करपाक जाय. केंद्रांत आनी राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो सगळ्या मेरेन पावपाक शकले जाल्यार गोंय राज्य देशांत पयलें राज्य म्हणून वळखले वतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सोमारा चिखले जॉगर्स पार्काच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश प्रभावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी नजर मारया हेडलायन्साचेर. बोमा राष्ट्रीय महामार्गा वयल्या झाडांच्या सर्वेक्षणाक थळाव्यांचो विरोध करपी कांय थळाव्यांक पुलिशेन घेतले ताब्यात.
देशा सयत गोंयानूय वाडटात कोरोनाचे दुयेंती. केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवियान घेतली बसका. राज्याक सादूरतायेचो इशारो.